गोंयान फुडें प्रादेशीक पक्षांचे दीस। बीजेपीन युती तोडल्यार मगोची एकला चलोची तयारी आसा, मात मगो स्वता जावन 2017 मेरेन तरी बीजेपी कडेन युती तोडचो ना म्हूण अध्यक्ष दीपक धवेकार उलयलो। फोंड्या धवळे आयतारा मगोचे आमसभेन पक्षाची नवी समिती वेंचून काडली। कुळ मुणकार कायदो दुरुस्तीचेर पक्ष सल्लागार समिती नेमतलो आनी गरज पडल्यार विधानसभेन मगोचे आमदार दुरुस्ती विधेयक मांडटले। गोंयभरच्यान हजारभर कार्यकर्ते हे आमसभे वेळार मगोन भितर सरले। आणि जी गरज भारत बोलून काढले असं त्याला हजून पक्षच काढतो पक्षाची मूळ आणि उलटा सल्लागार समिती स्थापन करपाचो निर्णय घेतला होता आणि मूळ आणि उलटा ही समिती सल्लागार समिती आम्ही स्थापन करतले। मूळ आणि उलटा जो प्रश्न आसा अमेंडमेंट केला त्या अमेंडमेंटाक कितपत योग्य आसा त्यातून कितले चेंजीस करपाक जाय तो अहवाल आमकां दितले। त्या अहवालानुसार आमी सरकाराक आसा योग्य रिप्रेझेंटेशन घेवन ती दुरुस्ती करून घेवपाचो निश्चितूच प्रयत्न आमी करतले। जुलैची असेंब्ली आसा विधानसभा आसा त्या विधानसभेत दुरुस्ती विधेयक भोव पक्षातर्फे निश्चितूच येतले। ढवळे फोंड्या आयतारा मगोच्या आमसभे उपरांत दीपक धवेकार उलयलो। बीजेपी मगोची युती कायम उरपाची गोंयाक सध्या गरज आसा। 2017 मेरेन मगो बीजेपी कडेन युती मोडूंक सोदिना म्हूण दीपकान स्पश्ट केलें। 2017 ची निवडणूक अशें गांवांत जिल्हा पंचायत निवडणूक अशें कार्य आमी करूं ना। 2017 पर्यंत आमची भाजपा बरोबर युती आसा आणि हो प्रयत्न आसा की युती बरोबर पक्षाचे कार्य फुडें व्हरचें, पक्ष तळागाळात परत एकदां व्हरचो, गोंयांत बरें राज्य करतलो जाल्यार युतीची अत्यंत आवश्यकता आसा। बीजेपीन युती मोडल्यार कितें काय म्हूण विचारल्यार दीपकाची जाप ही युती तोडली किंवा जिल्हा पंचायती जावना जाल्यार खूब पक्ष स्वतंत्र वचपाक सक्षम आसा। गोंयचे वेगवेगळे वाठारांतले हजारभर कार्यकर्ते आयतारा मगोन भितर सरले। 1 लाख वांगडी करपाचे टार्गेट मगोन दवरला। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू। आरोंदेची नवी जेटी आनी बार्जीचे येरादारी आड केरी वाठारांतल्या लोकांनी केरी पालयेक ग्राम बचाव समिती घडयल्या। शेनवारा थळाव्यांच्या बसकेन हो निर्णय जालो। बार्ज येरादारीक लागून तेरेखोल, केरी, पालये आनी बाकीच्या गांवांत व्हडा प्रमाणात प्रदूषण जातले। तेची पारंपारीक नुस्तेमारी ना जातली म्हूण बसकेन गांवकार उलयले। जेटी आड आंदोलन खर करपाचे बसकेन थारला। न्हंयतली खडपां फोडून केरी तेरेखोल न्हंयत सध्या कोळशाच्यो बार्जी घुसतात। आरोंदा जेटीचेर जावपी बार्ज येरादारीक विरोध करपा खातीर केरी तेरेखोल आनी पालयेचे लोक एकठांय आयल्यात। कोळशाच्या येरादारीक विरोध करपा खातीर लोकांनी कृती समिती घडयल्या। म्हाका न्हिदूच पडोंक ना, कितल्यो बार्ज्यो येता वेता आनी फ्रांसीस सांगतालो ते भाशेन तोडपार मारल्यो आनी तोडपार ते सुटोवंक ते प्रयत्न करताले, नेट करताले। तेन्ना आवाज जावन म्हाका न्हिदूच पडोंक ना आनी जो कोल ते आडटले ताचो वायट परिणाम आमच्या जिवाचेर येतलो ते आमी जाणा जावपाक जाय। आनी हे पोल्युशन वाडलें आमकां कसली कसली दुयेंसां जावं येतली। आरोंदा जेटीक लागून भोंवतणच्या वाठाराची वास्को सारकी गत जातली अशें देवेंद्र प्रभुदेसाय म्हणटा। वास्को शहर वचून पळयात, आमचे गोंयचे शहर ते वास्को शहराची कशी वाट लागल्या ती कोळशाक लागून जावपी प्रदूषण आज वास्कोकार निमूटपणान सहन कशें करतात हे तुम्ही स्वता वचून अनुभव घेयात। प्रुडंटा खातीर विलास आरोलकार। विराम।